नमस्कार इश्टानो. पयरूच आमी एक व्हिडिओ घातलो वॉट इज रॉंग विथ गोवा काँग्रेस ह्यो नांव दिवन टॉपीक दिवन विशय आसलेलो रिसंटली कंक्लुडेड जे गोंयचे असेंब्ली सेशन जाले तितून TCP मिनिस्टरान ज्या तरेन काँग्रेसीचेर एलिगेशन घातले आनी काँग्रेसीक वायट कशें दिसूंक ना हो फंडमेंटली हो प्रश्न आसलेलो. सो आमकां खूब लोकांनी तेज्या उपरांत संपर्क केलो. मेनी पीपल कॉन्टॅक्टेड अस सेईंग दॅट ना आमकां तोच प्रश्न पडला जो तुमी जो व्हिडिओन घातला पळय तो. खूब लोकांक अपेक्षा आसलेली की काँग्रेस वील डिफेंड इट. स्वता काँग्रेसीचे खुबश्या लोकांनी आमकां सांगलें की हय मरे आमकां एक्चुली कितें तरी करपाक जाय आसलेलें बट समहाव जावंक ना. आय डोंट नो पार्टी कितें करता ती अशें स्वता काँग्रेसीच्या लोकांनी आमकां सांगलें. सो आमी म्हटलें तर एक बेनिफीट ऑफ डावट दिवया टू लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी अशें सांगपाचें कारणूय म्हटल्यार आमचे बऱ्या मागपांनी आमच्या म्हटल्यार गोंयच्या बऱ्या मागप्यांनी थोड्यांनी आमकां लेटर ड्राफ्ट करून धाडले की लिडर ऑफ तेंचे एक्सपेक्टेशन आहा आनी आतां आमची एक्सपेक्टेशन जाल्लेली आसा की लिडर ऑफ ऑपोजिशनान हे लेटर स्पिकराक दिवचें म्हणून. सो इश्टानो हांव पयलीं तें लेटर तुमकां आतां रीड करून दाखयता. तुमी आयकून घेवचें आनी आमकां दीस इज सपोर्ट फ्रॉम आवर सायड म्हटल्यार सिटीजन सायडींतल्यान सपोर्ट लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक की जे एसेंब्लीन घडले ते बरोबर नासलेले, गोंयाक बरोबर नासलेले, डेमोक्रेसीक बरोबर नासलेले आनी डेफिनेटली बिजनस ऑफ द हावस म्हटल्यार आमचे जे पवित्र डेमोक्रेसीचे जे देवूळ म्हणटा पळय आमी लेजिस्लेटिव्ह एसेंब्ली तितून अशें घडोवंक जायनासलेलें. ह्या प्रॉस्पेक्टिवान हे लेटर रीड करून दाखयता इश्टानो तुमकां. Honorable Speaker, Goa Legislative Assembly, Porvorim, Goa. Subject, demand for disciplinary measures in response to the offensive hand gesture displayed by a minister during assembly proceedings. Respected Honorable Speaker, as leader of the opposition, I wish to place on record my deep concern regarding an incident that transpired during the recent session of the Goa Legislative Assembly. On 15 January at 11:52 am, during question hour, Honorable Minister Shri Vishwajit Rane was visibly recorded making an offensive hand gesture inside the Goa Legislative Assembly. The footage has since been widely viewed by the public and has evoked serious outrage. The gesture is regarded as disrespectful, obscene and entirely unbecoming of the decorum expected within the House. Honorable Speaker, the rules of legislative decorum require that all communication be routed through the chair. When a member resorts to direct gestures, it is not merely a breach of procedure but an insult to the authority of the chair and the sanctity of the House. Such behavior demands serious consideration and cannot be dismissed casually. The Legislative Assembly is the supreme democratic forum of our state, where discipline and decorum are paramount. When ministers resort to offensive gestures inside the House, it is not only lowers the dignity of the Assembly, but also undermines the faith of the people of Goa in the integrity of our democratic institutions. This matter is especially serious as gestures and body language speaks as forcefully as words. Insulting or aggressive visual conduct has the same impact as verbal abuse and must not be ignored. As custodian of the House, dignity and authority, it is your constitutional responsibility to prevent such conduct from becoming routine. Failure to act will create a perilous precedent where members freely employ offensive gestures, evading accountability under the pretext that no words were uttered. I therefore respectfully request you to take cognizance of this incident, as it may constitute contempt of the House and a breach of the privilege vested in the Honorable Speaker. Examine the matter strictly in accordance with established parliamentary procedure and the rules governing the House. Initiate whatever measures are required to protect the dignity of the chair and uphold the honor of the Assembly.
This House must unequivocally affirm that no individual, regardless of position or power, stands above the dignity of the chair or authority of the assembly. I trust that you will act with impartiality to uphold the honor, dignity and sanctity of the Goa Legislative Assembly. So, इश्टानो, हे लेटर ड्राफ्ट केल्लेले आसा. आता ह्या आमी लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी हलेमाक धाडटले. तशेंच काँग्रेस पार्टीचे जे गोंयचे जे प्रेजिडेंट आहा बाब अमित पाटकर तांकांय धाडटले आनी पब्लीक डोमेनानूय घालतले आमी. आनी आमची अपेक्षा आहा, आमचें एक्सपेक्टेशन आहा की लिडर ऑफ ऑपोजिशन हे लेटर स्पिकराक प्रेजेंट करतले आनी डिमांड करतले की तेंच्यांनी एक्शन घेवची म्हणून. आता काँग्रेस पार्टी इतले तरी करू शकता काय ना ते पळोवया. ही घटना घडोवन 15 तारखेची घटना ती असेंब्लीन घडली. आयज आमी 26 तारखेर आसा. अजून पर्यंत काँग्रेस पार्टीचे प्रेजिडेंटा कडल्यान किंवा मेन तेंचे ऑफिस बेरर्स आहा तेंचे कडल्यान आमी कंडेम केल्लो प्रेस कॉन्फरन्स बीन अजून पळोवंक ना. तरी आमची अपेक्षा आहा ते करतले म्हणून. आता केन्ना करतले ते आमकां खबर ना. पूण लोकांक हेंकाय प्रश्न विचारपाची गरज येयल्लेली आहा की आर दे रियली सिरियस अबावट ऑल दीस. तुमकां जेन्ना अशें करतात ते बीन एसेंब्लीन आनी तुमकां दिसना की रिबर्ट करपाक जाय अशें, जाल्यार इट शोज अ व्हेरी बॅड इमेज ऑफ काँग्रेस पार्टी इन गोवा. हे करप काँग्रेसीन गरजेचें आसलेलें, कित्याक लोकांची अपेक्षा आसलेली तुमी करतले म्हणून. लोकांची सायडीकूच दवरया. तुमच्या पार्टी वर्कर्सांची अपेक्षा आसलेली की तुमी रिबर्ट करतले म्हणून. पूण अजून पर्यंत जावंक ना. अजुनूय वेळ वचोंक ना. केल्या बरें तुमी, कित्याक तर आतां जर तुमी उगी रावल्यात जाल्यार तुमच्या मदीं फायटींग स्पिरीट लॅक आहाशें दिसता, कमी आहाशी दिसता. यू आर लॅकिंग दॅट फायटींग स्पिरीट. सो आमचो एडवायस घेया, एक प्रेस कॉन्फरन्स दिया, कंडेम दीस. पॅरलली हे लेटर आमी ह्या आमच्या सायडींतल्यान तुमकां सपोर्ट कसो. तशेंच तशें लेटर सबमीट जावपाकय गरजेचें ना. तुमी तुमच्या सिनियर कावन्सिला कडल्यान सेटल करून घ्या, एमेंड करा, करेक्ट करा, जाय तशें करा. आमकां दिसलें की एलओपीक मे बी सपोर्ट मेळना म्हणून आमच्या सायडींतल्यान आमी सपोर्ट दिवपाचो प्रयत्न. आनी हे आमच्या टिमीनूय न्हू एक बरें मागतल्यान केल्लेलें आहा हें लेटर आनी आमकां धाडला सेयींग दॅट तुमी मातशें पावया म्हणून. सो आमी आमचें काम करता. तशेंच लोकांकूय कळोवन दिता की अशें कंटेंट आसलेलें, अशें लेटर आसलेलें ते आमी आतां एलओपीक धाडला आनी प्रेजिडेंट ऑफ गोवा काँग्रेसीकूय धाडला. सो पळोवया आतां इश्टानो काँग्रेस कितें करतात ह्या विशयाचेर. आमची तर एक्सपेक्टेशन आहा. आतां काँग्रेस जर येन्ना जर लोकांचें एक्सपेक्टेशन ऑपोजिशनान आसून जर पाळना म्हणटा, ऑनर करना म्हणटा, जाल्यार मागीर परत जिखतो कोणी कितें दिवे लायतले तेजे वयल्यान अंदाज लावंक मेळटले न्हू आमकां. सो लेट्स वेट एंड वॉच ना. पळोवया कितें करतात ते. विचार कर इश्टानो. देव बरें.